श्री धरेश्वर संस्थान सेवा ट्रस्ट हे कोण आम्ही 76वी वर्ष सेलिब्रेट करता आणि माझ्या वांगडा आमचे सगळे कमिटीचे ट्रस्टाचे कमिटीचे मेंबर आसा आणि ही 76वे वर्ष करता आसतना उमेद जाता येवणूच्या पूर्वपेक्षा लोक भावीक चढ येयले कित्याक आमी ते देवूळ जे उबे केले त्या देवळा पासून आता लोकांक भाविकांक सकाळी एक आश्रय जाला हांगा बसपाक आनी सगळे तरेचे लोक येवन आपापलो मागणी जी आसा देवाची देवा कडेन ते मागता आनी जागृत देवस्थान आनी हो राखणदार फणीचो जे लोक हांगा धंदो करता जे वेवसाय करता ते बाकीचे स्थानीक लोक जे हांगा आसा ते सगळे देवाक येवन नमस्कार प्रत्येक आयताराक करता आनी आपापले घराणे देवा कडेन मांडटा। कालच आमी एक 4-5 लोकां कडच्यान आयकलें की काही जाणांक संपत्ती नाशिल्ली भुरगीं नाशिल्ले हे भुरग्यांक 3 वर्सां एकट्याक भुरगीं जाले आनी एक तो भुरगो जो आसा प्रत्येक वर्सा फेल जातालो देवा कडेन सांगणी करून घेतले नंतर पयले खेपेक तो भुरगो 45 मार्कांनी पास जाला। ही ह्या देवाची ख्याती आसा आनी हो झरेश्वर ह्या फोंडेच्या लोकांचो राखणदार आसा। जसो बोडगेश्वर म्हापशेकाराचो हांगा घटमगाळीचो देव जो आसा फर्मागुडी येयलो तो हाचो भाव तसो गडावयलो देंवचार आसा तो झरेश्वराचो भाव तिकी मेळोन ह्या फोंडाची राखण करता फोंडेकाराची राखण करता आनी आमी प्रत्येक वर्सा हे जेवण बी घालता देवाक लोकांक अन्नदान करता आनी आमी वेगळे तरेन प्रोग्राम करता प्रत्येक वर्सा आनी ह्या वर्साक परचे पेक्षा चड लोक जाले एक मनाक समाधान जाता कित्याक हे देवाची जागृताय जाली आनी आमी देवा कडेन मागता ह्या फोंडेच्या सगळ्या लोकांक अशेंच आरोग्य आयुश्य दिवन हे देवाची सेवा करपाक तांकां बुद्धी दिवची।